पणजे शेनवारा उर्बे उमेदीन मनयलो कार्निवाल। मिरवणूक पळोवपाक लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी केली गर्दी। चोरयेच्या केशीन फातोड्ड्या पुलिशेन 4 जाणांक केली अटक। 38 लाख रुपया सयत 2 कारी आणि 1 स्कूटर केली जप्त। 7 ते 12 मार्चा मजगती जातल्यो ISLच्यो सेमीफायनल्स। FC गोवाची पहिली सेमीफायनल 9 मार्चाक मुंबयात, दुसरी सेमीफायनल 12 मार्चाक गोंयांत। येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकार। पळयात खबरो विस्तारान। ॲडव्होकेट जनरलाचे कार्यालय आणि सनबर्न आयोजकां मदीं संबंध आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला। सनबर्न आयोजकां आड घातिल्ल्या केशीन ॲडव्होकेट जनरल सरकाराची बाजू मांडटा, जाल्यार ॲडव्होकेट जनरलाच्या ऑफिसांतलो कनिश्ठ वकील सनबर्न आयोजकांची बाजू मांडटा, अशें ॲडव्होकेट रोहित ब्रास दिसा म्हणटा। सनबर्नाचे आयोजक गोंय सरकाराक 7 कोटी रुपया दिवपाचे आसात, अशें ॲडव्होकेट रोहित सांगता। ट्रॉजन टिमॅलोच्या याचिके खातीर तातूंतले 2 कोटी रुपया वसूल केल्यात आणि उरिल्ले 5 कोटी रुपया टॅक्सेशन केसीन अडकल्यात, अशें तांचें म्हणणें। But with a little bit of prodding by the Honorable High Court, the Honorable High Court in fact indicated its willingness to lift the corporate veil to find out actually who was running the show, and that is where the can of worms spilled out in the open. This entire fiasco that has taken place in the state of Goa has happened because there is collusion between the Advocate General's office and the EDM organizers. From 2012 onwards, when the matter was argued by me in the Honorable High Court, I had taken up an argument saying that there is conflict of interest because the Advocate General's office is representing the state and a junior advocate from the Advocate General's office, he is representing the EDM organizer. गोयच्या दिल्लीतल्या गोवा सदन व्यवस्थापनाची निविदा 1 कोटी रुपयाची आसा, अशें आसूनय ही निविदा हातान बरयल्ल्याचो आरोप ट्रॉजन टिमॅलोन केला। निविदेची रक्कम जर 5 लाख रुपया परस चड आसली जाल्यार निविदेची प्रक्रिया नेमा प्रमाणच करपाक जाय, अशें ताचें म्हणणें। आता रेजिडेंट कमिशनर कोण? मॅन्युअल टेंडर काढता तोच पुलिस प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्रीचो। It has been advertised only in one newspaper of Hindustan Times on 4th of February. गोयच्या एकाय पेपराचेर हो टेंडर तेंच्यांनी अनाउन्स करूंक ना। आमचो डिमांड आसा हो टेंडर ताबडतोब कॅन्सल करचो आणि ई टेंडर प्रोसेस यूज करचो। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। कावरेच्या खणीर गेल्ल्या मडगांवच्या ट्रकवाल्यांक थंयच्यान धांवडोवन घातिल्ल्यान ते फुर्योज जाल्यात। खण मालाच्या येरादारी खातीर हे ट्रकवाले कावरेच्या खणीर गेल्ले। हो विशय घेवन ते दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्या कडेन वतले। तांकांय जर हो विशय हाताळपाक जमलो ना जाल्यार रस्त्यार दिवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। पळयात। मडगांवचे ट्रक खणीर घेयना जाल्यार तो कोर्टात वतलो, अशें साश्टी मडगांव ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष फ्रँकी गोम्स म्हणटा। पळयात तो कितें म्हणटा तो। कावऱ्या मायनीर गेल्ले ट्रक घे आनी तेच पळय गेल्ले आमी ओगे रावल्ले केस्तांव जालें, पुलीस कंप्लेन जालें आनी जेन्ना आमी गाडी गेल्ल्यो 30 जाणां थिंगा गाडी आमी गेल्यो उखलून भायर घायल्यो। एक देविंद्र, एक एंड्रू आनी एक कोस्तांश। हांव मंगळारा कलेक्टर वचून मेळटलो ऑलरायट, कित्याक लागून तेंच्या हातीन दिली काय मायन गांवची भायली ती गोंयकारां गेली, गोंयकारां बद्दल काम करपाक मेळना, मायनीक बंद उडया। आनी लास्ट टायम सांगिल्लें जरी तर ह्यो मडगांवच्यो गाडी घेयनाय हांव चॅलेंज करून कोर्टां वयतलो आनी तिगांक हांव कोर्टां वयलो रावचो ना। हें जावपा नाका देखून मंगळारा हांव कलेक्टरा बरोबर वयतलो आनी इन केस कलेक्टर तर आयकना जाल्यार आमी रस्त्यार येणी पाटी गाडी कितें करपाक दाखयता वास्को येता त्यो गाडी तितले। आज कलेक्टर आमचे मडगांव आसा, हॉस्पिटल आमचे मडगांव आसा। आमी जर म्हटलें बाबा रुटाक लागता ते मडगांव करिता त्याच लोकां कडेन एडमीट करा। हे एंड्रू म्हणटा की आनी ते तांकां ते रुटाक तांकां दुसरे हॉस्पिटल बांदून येना म्हणल्यार आमचे जाता तेंच्यो गाडी फाल्यां आमी रस्त्यार हाडले जाता। पण आमचे काल गाडी हाडले आनी कितें रिटर्न धाडले आमकां येवपाक गरज ना, तुमकां रायट ना भितर येवपाक। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार।
40 लाखांच्या चोरयेच्या प्रकरणात फातोर्डे पुलिशेन 4 जाणांक अटक केल्या. पुलीस निरीक्षक नवलेश देसाईच्या नेतृत्वाखाला फातोर्डेच्या पुलीस पथकान ही कारवाई केल्या. पुलिशेन तांचे कडल्यान 38 लाख रुपया तशेंच कांय वस्तूय जप्त केल्यात. तशेंच 2 कारी आणि 1 स्कूटरय पुलिशेन ताब्यात घेतल्या. फातोर्डेचो पुलीस निरीक्षक नवलेश देसायान हे विशीं अधिक माहिती दिली. पळयात. 27 February 2019, one complainant, namely Abdul Mullah, resident of Ratwada, Naveli, came to this police station and lodged his complaint that on 25th February 2019, in the early morning at 070 hours, he had sent one of his employee, namely Siddiqui Sheikh, to Fatorda, to his brother, to collect the money from Fatorda. Accordingly, Siddiqui Sheikh collected the money from Fatorda, 40 lakh rupees cash, and kept in the bag, one khaki color bag, and with his motorcycle he was coming from Fatorda to Margaon via Old Market and Education Department, and when reached at near Carlos residence, Advocate Carlos residence, Old Market Circle, 3 persons stopped him and also wrongfully restrained him. Further, he ran away, he kept his motorcycle on the side and ran away with the bag of cash containing rupees 40 lakhs. He ran away to behind Education Department, thereafter towards Old Fatima Convent School. On 1st March, in the evening, one of the accused switched on his mobile and called his wife to go out. And at that time we came to know that their location is at Karwar Circle, near bus stand. Accordingly, our team was already present after registration of the crime in Karnataka, consisting of 1 PSI Aditya Vedi. Thereafter, yesterday I went along with my other force to Karnataka and searched all the lodges in Karwar, lodges, rest house in Karwar. And in one lodge, we came to know that one person entered, check-in, with identity of license of Goa address, Goan address. Accordingly, we asked the hotel owner about the persons and informed that they are on the 2nd floor of Om Lodge at Karwar. Accordingly, we went to the 2nd floor and checked and searched this room, 211 room, and inside we found 3 accused persons. 2 cars were used, 2 motorcycles were used, one Ertiga car, one Maruti Swift car. Both the cars attached, both the motorcycle we have attached. Thereafter, after the committing crime, one more person was present by name Shabbir Sheikh, with the mastermind behind this crime. This Shabbir Sheikh is the employee of the complainant. He had given information to all other 3 persons. And during interrogation, they disclosed that after the crime, in the evening, they have divided the amount, 10 lakhs, to each of them. ताजेर दरोडो पडिल्लो 2 दीस पयलीं ऑन मंडे मॉर्निंग ही वॉज अटॅक्ड एट द सिग्नल ऑफ दॅट ओल्ड मार्केट सर्कल. 40 lakh rupees were robbed. Our PI of Fatorda police station has acted very quickly, and yesterday that person has been apprehended. Money has been recovered, not all, but most of it. So our officers in Fatorda also are efficient. They are also working for the people. फातोर्डेच्यान आमचे खबराकार संदीप तुयेकार आणि रमेश नाईक रावत. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कार्निवलाक शेनवारच्यान सुरवात जाली. गोंयांत आयज सावन 3 दीस किंग मोमोचे राज्य आसतले. पणजे जाल्ल्या कार्निवल मिरवणुकीन किंग मोमोन खाया पियात मजा करात हो संदेश दिलो. तरातरांचे चित्ररथ पळोवपाक लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली.
So that you can just try to walk in the most dignified manner. Oh, there's a lovely car there. Don't chase your age. Judges, please take a note. The next show coming up is chase your age. But then we would like to convey the same message. The road so that the troops can go without any hassle. म्हयन्या भितर उदकाचो प्रस्न जाग्यार घालता भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान कुट्टळेच्या लोकांक उतर दिले. कुट्टळेच्या लोकांक सारखे उदक मेळनाशिल्ले हे विशीं तांच्यो सदांच कागाळी आसताल्यो. शेनवारा जुवारीनगर वाठारान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीक मंत्री ढवळीकर हाजीर आशिल्लो. ह्या वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांक ताणें जापो दिल्यो. दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार, कुट्टळेचे आमदार एलिना साल्ढाना आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. As far as South Goa is concerned, I got 30 mld extra water with me as on today. I don't know in future. Even the water which we are supplying to Zuari, which is almost say about 8 mld per month, per day, has been reduced to 1.5 mld. So there is net saving of 6.5 mld water itself. I don't know what is the problem of Kartalim, what is the problem of Sandandrai, but when this problem has been brought to my notice by Ma'am, Honorable MLA of this constituency, Elina ji, I have called my engineers, I told them, give 5 mld extra water to Kartalim, give 3 mld extra water to Sandandrai, there won't be any problem in future. And my engineer assured me from this month and onward, they will get extra whatever requirement water for Kartalim constituency. लोकसंख्येन जाल्ली वाड तशेंच बांदकामाय वाडिल्ल्यान उदकाचो प्रस्न निर्माण जाला अशें आमदार एलिना साल्ढानान सांगलें. As long as all of us get the water, we have to be happy that others also get. So I'm very sure that the Honorable Minister for PWD will solve our water problems, not just of Kartalim constituency, but also of Santandre constituency. Minister for PWD was discussing with the engineer of PWD and asked him, when are you going to release the extra 5 mld? And then that is when he said, sir, we need another month or so before we release this water. So I'm quite sure that our water problems will be solved. He has given very definite instructions that 5 mld will be solely for Kartalim constituency, and this will happen in another month's time. So I'm quite sure, and I'm waiting for that time when our problems will be solved. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मडगांवच्या मुस्लिम भावांची कब्रस्तानाची मागणी निमाणे कडेन पुराय जाल्या. कब्रस्ताना खातीर जमीन पळोवन दवरल्या. कब्रस्तानाच्या बांदकामा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान मेळिल्ले 15 कोटी रुपया SGPDA कडेन आसात अशें नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाईन सांगले. वेवसायीक जमनीचें रुपांतरण शेत जमनीन करतले अशें ताणें सांगलें. फातोड्ड्या नाल्याच्या बांदकामाचो बुनयादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात विजय कब्रस्तानाच्या विशयाचेर उलयलो. लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागचे पयलीं तो कब्रस्तान बांदपा खातीर हरकतना दाखलो घेतलो अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें.
Vijay spoke to media on the Kabristan issue on the sidelines of laying a foundation stone for a Nalla in Fatorda. He said that he will obtain NOC for Kabristan work before the module code of conduct for the Lok Sabha election comes into effect. I want to give you an order, which is a order which shows a special grant to the SPDA to the tune of 15 crores 60 lakhs and 58,000 only. Musalman communityचो जो डिमांड आशिल्लो कितले वर्सांचोच डिमांड डिकेड्स ओल्ड ही फक्त जी आज मेरेन आमी उलयताले ते आज फर्स्ट स्टेप इज दॅट वी हॅव द मनी टू बाय द लँड. वी विल गो फॉरवर्ड विथ एक्विजिशन व्हेरी क्विकली and maybe even with NOCs before the code of conduct. Identified जागा आहा या हातूनच आहा. मडगांवा व्यावसायिक जमनीचे रूपांतर शेत जमनीत करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. It is the first ODP perhaps in Goa where commercial land has been converted to agriculture. Central commercial जमीन जी आशिल्ली सरकाराची ही जमीन कन्वर्ट करून एग्रीकल्चरान घाल्ली आहा. हो जो ODP आहा तो ODP सगळ्यांक बरोबर घेवन केला. सगळे आमदार सगळे बरे बरे आहा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. धेंपे कला आणि विज्ञान महाविद्यालयान 2 दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचे आयोजन केला. नॅनो मटेरियल्स फॉर एनवायरमेंट्स ॲप्लिकेशन परिशदेचो विशय जावन आसा. मिरामारच्या सायन्स सेंटरान 6 मार्च सावन हे परिशदेक सुरवात जातली. इंडिया, जपान, नेपाळ आणि अमेरिकेतले मेळून 11 उलोवपी हे परिशदेत तांचे विचार मांडटले. महाविद्यालयाची प्राचार्य वृंदा बोरकारान नूतनीकरण करपा योग्य ऊर्जा आणि खनिजांचे महत्व ह्या वेळार पटोवन दिले. प्रदूषण कमी करून सैमाच्या संरक्षणा खातीर दर एकल्यान फुडाकार घेवपाक जाय अशें तिचे म्हणणे. We have chosen this topic, nanomaterials for environmental applications. The deliberations during this conference will be on catalysis, degradation, environmental pollution control, then chemotherapy and related medical applications, carbon nanotubes and many such related topics. There are 11 invited speakers and 46 presenters from India, Japan, USA, Bangladesh and Nepal. They will deliberate on synthesis of nanomaterials and also the applications. The keynote speaker is Professor Takahiro Maruyama from Meiji University, Japan, and he will deliberate on nanomaterials with special reference to carbon nanotubes. The inaugural function will be graced by Professor Varun Sahani, Vice Chancellor of Goa University, and Chairman of Dempo Charities Trust, Mr. Srinivas Dempo will preside over the function. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्त निमाण्या पावड्यार पावल्या. अंदू वर्साच्यो उपांत्य मॅची 7 ते 12 मार्चा मजगती जातल्यो जाल्यार सर्तीची फायनल 17 मार्चाक मुंबईत जातली. FC गोवाची पहिली उपांत्य मॅच 9 मार्चाक मुंबई सिटी FC आड जातली. दुसरी मॅच 12 मार्चाक गोंयांत जातली. बेंगळुरू FC गोवा, मुंबई सिटी FC आणि नॉर्थ ईस्ट युनायटेड पंगडान उपांत्य फेरयेत प्रवेश मेळयला. पहिल्या उपांत्य मॅचीत नॉर्थ ईस्ट युनायटेड पंगडाक बेंगळुरू FCच्या आव्हानाक तोंड दिवचे पडटले. ही मॅच गुवाहाटी जातली. दुसरी मॅच बेंगळुरू जातली. FC गोवाची पहिली उपांत्य मॅच 9 मार्चाक मुंबई सिटी FC आड मुंबई जातली. दुसरी मॅच 12 मार्चाक गोंया जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मांद्रे पोट वेंचणुके खातीर भाजपान तांच्या प्रचाराक सुरवात केल्या. मांद्रेच्या भाजप गट समितीन शेनवारा मांद्र्या मोटरसायकल रॅली काढून ताची ताक दाखोवन दिली. भाजपाचे शेकड्यांनी वावुरपी ह्या रॅलीन वांटेकार जाल्ले. दयानंद सोपटेक मोठ्या मताधिक्यान वेचून हाडपाचो उलो ह्या वेळार खासदार श्रीपाद नायकान वावुरप्यांक मारलो. श्री देव रवळनाथ आणि देव आजोबाच्या देवळान नाल फोडून दयानंद सोपटेन रॅलीक सुरवात केली. काही मतदारसंघाक आमचे बाय इलेक्शन जातले ते हातूंच्यान हे सगळ्याचे मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी निश्चितपणे तुमच्या सगळ्याच्या आधाराचेर जिखतली
आणि हे सगळे करपाक जी युवा शक्ती आसा, जी भारतीय जनता पक्षाची ताकद आसा, ही ताकद आज या मोटरसायकल रॅलीच्या माध्यमातून आज संपूर्ण गोंयकारांक, संपूर्ण देशांक दिसतले. कारण तुमचो प्रत्येक ह्या रॅलीचो फोटो हो खंय तरी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांत थंय वतलो आणि एकूण जे चित्र या सगळ्यांनी तुम्ही काम उभे करून जे काही चित्र उभे केल्ले आसा ते येणाऱ्या लोकसभा निवडणूक त्याच पद्दतीन बाय इलेक्शनाक आम्ही सगळ्या भारतीय जनता पक्षाक परत एकदा मोठ्या मताधिक्यान जो उमेदवार आसतलो तेका आमी मोठ्या मताधिक्यान आमचो उमेदवार बाब दया सोपटे हो जो आसा तांकां मोठ्या मतान तुम्ही निवडून दितले अशी तुमचे सगळ्या कडेन हांव विनंती करता. मांद्रे मतदारसंघान याची सुरुवात देव रवळनाथ आणि त्याचबरोबर देव आजोबा यांचे दर्शन आणि आशीर्वाद घेऊन आम्ही सुरू करता. माझ्या बरोबर या रॅलीक आमचे उत्तर गोयचे खासदार त्याचबरोबर केंद्रीय आयुष मंत्री आदरणीय श्रीपादजी नायक हांगा आसात. त्याचबरोबर ह्या मतदारसंघाचो चौफेर विकास करच्या खातीर मध्यंतरीच जी तुम्ही 5 वर्सांक आमदारकी दिल्ली ही हांवें 1.5 वर्सांत सोडली. पण म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन सोडल्या उपरांत सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आणि ज्याची प्रचिती म्हणून आज खंय तरी 4 महिन्या उपरांत येता म्हणल्या संख्येन ह्या रॅलीक तुम्ही. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.